Page number 2. Ami Burgi Supuli A3. A3. Ami Burgi Supuli Jesu amco mokota amci toat dovota am kavingin dogeta Jesu amca tuji soshi Davud amieta tuje besam am kamakta tuje vingin amilita देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता आनी देवाक आर्गां दिवया कित्याक देवान जेन्ना आमी ताचे कडेन मागलेलें आसा तें ताणें ना म्हणूंक ना ताणें आमकां दिलेलें आसा तर ह्या मिसांत आमी वेलांका सिल्वेरा पासून आमी मागया फर्स्ट बर्थडे ब्लेसिंग आनी स्पेशली इंतेसांव आसा मायकल कुटिनो त्या भायर आमी स्टीवन आल्फोन्सो हाचे पासत बरी सावथ भलायकी देवान ताका दिल्या बरोबर म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं तुमचे सगळें आसूं भयणीनो आनी भावनो आमी सदांच खालती जावंक जाय खालती जालीं जाल्यार देंवचाराच्यान आमकां कांयच करूंक जायना आमी खालती रावत जाल्यार जेजू जो आमचे सगळें आसा तो आपलो वावर आमचे सगळें घोटायेन पदवेन जाणवायेन पवित्र आत्म्याचे प्रेरणांत सगळें कोत्तलो आनी आयज आमी पळयतले हांव कशे भाशेन हे धर्मदूत कोत्तात पळय ते आतां असलें काम कोत्ताना दुसरीं ताका पेडापेड दितात बरो वावर पूण तरी पूण तांकां पेडापेड दितात तांचे पासत आमी मागया आनी तांचें मन आनी तांचें जिवीत बदलच्याक आमी तांचे पडसत मागया आमी घोडेक तेच भाशेन आमच्या घरच्यांक पेडापेड दिता आसतले हांव तीं बरें कोत्तात पूण आमी तांकां वायट कोत्ता असलीं पातकां आमचीं आसात पळय तांचे बोगसणी आतां आमी मागया आनी म्हणया सोम्या काकुतकोर सोम्या काकलतकोर क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकलतकोर सोम्या काकुतकोर सोम्या काकलतकोर सोरपुदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन मागुया प्रितीच्या बापा आमी तुजीं भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या आमचे मोदें तूं राव आनी आमची मागणी आयकून घे तुवें आमकां भावार्थाचें अमोलीक देणें फावो केलाय तशेंच तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवणपणान सासणांक आमकां वांटो दी आमच्या सुन्म्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन देवाचें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप जेरुसल्यांत आसलोले पवित्र सभेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगळीं धर्मदूत मात भायर रावून जुदयांत आनी सामारियेंत शिंपोडलीं भक्तिवंत मनशांनी इस्तेवाक निखिपिलो आनी ताचे पासत व्हड दूख केलें पवित्र सभेचें निसंटण करूंक सावलू वावुरतालो घरान घर भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो बणकणीन घालतालो पण शिंपोडलोलीं ती जोळी मोळी शुभ वर्तमान शिंपडायत गेलीं असो फिलीप सामारियेच्या एका शारांत गेलो आनी ताचें मोदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो ताच्या विस्मितांची खबर आयकून वो आपणे खाशा ती पळयलीं देखून फिलीप परगट्टालो तो संदेश पोरजेन
एका मोनान मानून घेतलो. जायत्या देवचार बसलोल्या थावन मेळ्ळे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कोळ आर जाल्ली आनी थोंटी बरी जाताली. हाका लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय वसताली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक थालयो पेटात. सगळीं म्हणुया. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक थालयो पेटात. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक थालयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजयात. देवाक सांगात कितलीं विचित तुजीं कर्तुत्वां. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक थालयो पेटात. सगली पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायनां गायता. तुज्या मानाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाचीं कर्तुत्वां पळयात. आमकां तोटाक करता तसलीं मनशां मोदें घोडिल्लीं विस्मितां. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक थालयो पेटात. दर्याची ताणें केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली. ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक थालयो पेटात. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorves porak sui, sui, sorves porak sui. Sorves porak sui, sui, sorves porak sui. जीं कोण पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें. आनी निमाण्या दिसा हांव तुमकां नव्यांत जिवोवन करतलो. Sorves porak sui, sui, sorves porak sui. Sorves porak sui, sui, sorves porak sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सम्या. जेजून लोकांचे ओरपुंजीक म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव पोरो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गांत थावन देंवलां. आनी जाणेन म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खुशी ही जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यांत तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय पूण निमाणे दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवंत करची. हीच म्हज्या बापाची खुशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाणे दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, ही जेजूची उतरां आमच्या काळजांत रिगलोलीं आसात. ताचेर विस्वास ठेवतात. ताका म्हूण हितून बोसतात. तांकां तो केन्ना सोडचो ना. कित्याक ताची येवपाकूच देवान आमकां कुरपेन भरल्या. म्हणटच हें हो संबंद पळय आसा तो कुरपेचो. ताका लागून तो आमकां केन्नाच दोशी करचो ना म्हणून ही खात्री आमचे मदें जावं दी. पूण ताका आमी हाजीर जावंक जाय. आपलेपणांत रावत तर आमी ताका हाजीर जावचें ना. पूण जेन्ना आमी ताका हाजीर जाता तेन्ना तो आमचे सगळो वावर
एका सांद्यांत जो करूंक जाय तो ते भाशेन कोत्ता आनी तो आमकां करपा दिता ताका सहकार करच्याक. आमी पयल्या वाचपान पळयता कशे भाशेन पिडापीठ बरें कोत्तल्यांक जेजू सवें आसलेल्यांक ते दिताले. पूण त्या वेळार ती तांकां भियेन आसलेली. भिरांत येताली पूण भिरांत रोखडीच जेजू सवें धरून तांकां काळजीदार कोत्तालो तो आनी ती जंयसर वचोंक जाय पळय थंयसर वेताली आनी पोत्तून तांकांय देवाची बरी खबर सांगताली. देवाची बरी खबर कितें? देवान आमकां आपल्या सारकीं केलेलीं आसा, पूण हें देवाचें जिवीत आमचें सगळें आमी ओगडायलेलें आसा आनी हें पातका विरयत घडटा. पातक आमकां फुसलायता आनी आमकां देवा सशी पयस कोत्ता. आपलेपणान जिवंक ती आमकां घोटाय दिता, संदी दिता आनी ते भाशेन केलें म्हणटच आमी आमचें जिवीत मागीर देवाक सरशीं एकवटून आसलेलें ओगडायता. हें जावन आसा तें पातक. पूण ताणें आमकां बोगसणें दिलेलें आसा. ताका आमी ताचे सरशीं येत तर आनी ताका आमी म्हणीत सायबा म्हाका बोगोस म्हणजे आमी समजोल्या कितें आमी केलां पळय तें. कशे भाशेन आमी आमकांच ताचे सरशिल्लीं पयस केलेलीं आसा. देव आमकां पयस करिना, आमी आमकांच देवा सरशिल्लीं पयस कोत्ता. तेन्ना तो आमचे सरशीं येता आनी आमकां पोत्तून आपल्या गोपान वेंगेन घेता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें आमचे मदें ठामपणी रुजूनी आनी केन्नाच विसरची न्हय. आयज आमी आन्सेल्मो हाचें फेस्त समरुमता. तो एका व्हडल्या घोराब्यांतलो आसलेलो, पूण ताची माय मेल्या उपरांत पांय ताका पिडापीड दिवंक लागलो आनी हाका लागून तो घरांतलो भायर सरोन इतालियाक सावन फ्रांसाक गेलो. तो हुशार आसलेलो म्हणटच ल्हान फ्रांक म्हणून तांच्या इतालियाचोच आसलेलो तो. ताका तो मेळ्ळो आनी ताचें एक इस्कॉल आसलेलें. कसलें इस्कॉल? तत्वज्ञान आनी धर्मशास्त्राचें. थंयचोच ताणें प्रवेश घेतलो आनी तो इतलो उत्तम जालो की ताची जाणवाय एकदम चड आसलेली. तो मागीर बॅक म्हणटा पळय थंयसर तें मोटर आसलेलें थंयसर ताचो तो फुडारी जालो आनी तांचे खूब म्हणल्यार तूं प्रॉपर्टीज आसताल्यो इंग्लंडाक. तो थंयसर गेल्या उपरांत ताका कॅन्टरबरीचो आर्च बिशप केलो. पूण थंयसर खूब म्हणल्यार तूं तो पळय पातशाह आसलेलो तो ताका म्हणल्यार तूं कितें कोत्तालो, सगळे इगोर्जीचे पळय पयशे आहा ते आपणाक घेतालो आनी हांकां दिनासलेलो. म्हणटच अशें चलतालें थंयसर. ताणें ठामपणी ताका सांगलें हें तुज्यान करूंक जायना म्हणून. ताका लागून ताका ताणें भायर घातलो, फ्रांसाक धाडलो. पोत्तून दुसऱ्या रायान ताका पोत्तून हाडलो. मागीर ताणें तें सगळें सारकें थाऱ्यार हाडलें. पूण तो इतलो उत्तम आसलेलो, ताच्या चिंतनांनी आनी कोन्यांनी ताणें खूब पुस्तकां बरयल्लीं आसा. कशे भाशेन देव आमचें सगळें जियेता वावुरता, कशे भाशेन पातक आमकां पयस कोत्ता, हें सगळें ताणें बरयल्लें आसा. पूण कशें तत्वज्ञानाच्या संकल्पनांनी. म्हणटच ताणें मागीर कितें केलें, ताका कितें म्हणटात जाणें, तो बापूय स्कॉलास्टीक तत्वज्ञानाचो म्हणजे एक पद्दत आसा चिंतपाची, ती अरिस्टॉटल आनी प्लेटोचेर आदारलेली आसा. म्हणटच ताणें तें आपणायलें आनी ताणें तें दाखयलें. ताका लागून खूब मान ताका दिलेलो आसा. आनी तो कितें म्हणटा जाणें, आमी देवाचो मोग इतलो करूंक जाय की हिंचीच वस्तूक आमी चिटकोन रावंक फावना, पूण फकत ताकाच रावंक जाय. भयणीनो आनी भावनो, आमी तेच भाशेन आमचें जिवीत जियेता. तर आमी सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येवया. जेजू सगळें आमचें सगळें आसा तितलें ताका ओपून दिवन ताचे सरशीं आमी रावया. आनी हे परी तो आमकां आपल्या गोपांत भितरल्यान एकवटोन रावतलो आनी आमी ताका एकवटोन रावतले आनी तो आमचें सगळें आपलो वावर फुडें व्हरतलो. आनी एक मात जाणो जावया, ताका तर आमी हे भाशेन चिटकोन रावत जाल्यार सर्गीचें सूख आतांच आमकां मेळ्ळेलें आसा आनी मेली म्हणटच तो आमकां परतून पुनर्जीवन करतलो. जशे भाशेन सायबीण मांयक ताणें पुनर्जीवन केलेली आसा
ती स्वर्गार तीच कुडी आत्म्या सयत गेलेली आसा तेच भाशेन आमी वेतल्या. ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां आमची इंतेसां मनांत हाडया. जांचे पासून आमी मागोंक जाय ते मागया आनी जांकां ह्या मेसांतल्यान खेरीत भाशेन वांटो दिता आमी तांची इंतेसां घेता तांकांय बरेपण फाव कर म्हणून बापा लागीं मागया. आनी कोरोना व्हायरस आतां भरपूर वाडत आसा हांगसर आमचे इंडियेंत, तर आमी जेजू कडेन मागया आमकां राख आनी सांबाळ म्हणून. सोरपोदेदार आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबातान ती कोणवळ्यान आयकून घे. ह्या अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगत्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुटशीं येता. सायबा, हे वॅक्सीन आतां भायर सरलेलें आसा पूण खूब भिरांतूय आसा. तांचो परिणाम कितें जातलो प्रत्येकाचेर आनी ताका लागून हे भिरांतीन वॅक्सीन घेवपाकूय आमकां अशें फुडें फाटीं जाता. तर सायबा, तूंच आमची मनां तुजे थिराय आनी कशे भाशेन आमी कितें करूंक जाय तें तूं आमकां दाखय. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Page 36, C20, C20 Kalwaraco Yon. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पासकांचो योद तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असोक सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळें आमी तुका वाखाणूंक फाव. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरो ना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान साशणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी औंडो खाता आनी आनी कालचिंतलें पियेता हांव, तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पोरगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बोरमासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिचे पोती बागेवन झुजाय, बागेवन दोर्म दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवलें आनी ते सगळें भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सगळीं आतां एका ताळ्यान, एका काळजान जेजूक एकवटोन आमच्या सगळीं त्या मनान धरून म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून. ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोयांचो राखातांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्यो दोरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां